नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक सगळ्यांक तुमकां येवकार. हांव सुशांत गोंयकार म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मणकन्नेकार तुमचे मुखार घेवन सगळी गोंयची खबरी. आनीक सद्याक गोंयांक जर जी खबर आसा ती म्हणजे फकत ते कॅश फॉर जॉब हे एकच घोटाळो आनी ताजे फुडें आनी कांयच ना अशे तरेची एक नवी प्रकरणां गोंयांक फुडें येतात. आनी हे पळोवपाक दिसता की आमी पयले दिसा एक नॅटफ्लिक्साची बी एक सामकी आतां सामकी ह्यो आसता पळय लोकांक ब्लॉकबस्टर सिरीज आसता पळय तशें काय दिसता. म्हणजे आज एक एपिसोड पळयलो, फाल्यां तातूंत आनीक एपिसोड बरी पडली, आनीक परत मागीर कितें जातलें काय म्हणून तुका उत्सुकता वाडटा. मागीर आनीक एपिसोड येता. अशें तरेन पयल्यार पयर काल बसून योगेश कुंकळकार म्हणटा ताका शिक्षकाक अरेस्ट केल्लो. काल परत रातची लेट हिका आमची श्रुती प्रभुगांवकार म्हणटा ताका अरेस्ट केली. आनीक आतां तुमी हें करा की श्रुती प्रभुगांवकार म्हणटा ती BJPच्या नुवेच्या महिला मोर्चाची अध्यक्ष आशिल्ली म्हणून पयलीं. आनीक ती तांच्या युवा मोर्चाक बी एक्टीव आशिल्ली. आनीक तिचे आतां ते फोटो पर्रीकारा बरोबर मोविन गुदिन्हो बरोबर हांचे बरोबर आशिल्ले फोटो व्हायरल जातात. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार आमी म्हणटाले की आमी हे चर्चा हाजे पयलीं 2-3दां आमी ही चर्चा केली तेन्ना सुरवात केल्ली. हे फकत ट्रेलर आनी पिक्चर बी बाकी हे म्हणटा. आतां पिक्चर आतां जावपाक लागला, हळू पड्ड्याचेर येवपाक लागला मेन स्टोरी. सो जेन्ना ती बातमी गोमंतकान ब्रेक केली तेन्नाच हांवें ती शेअर केली 2-3 कडेन. म्हाका एक वॉट्सॅपार मॅसेज आयली, हाय सर, Shruti has been contacted to my family also. Shruti had contacted my family. I am so and so. Please don't disclose my name. आणि there are 2 persons. आणि मागीर हांवें ताका फोन केलो. फोन करता तो मातसो भिलो उलोवपाक. ताणें सगळी स्टोरी म्हाका सांगली की आपल्या बापायक कॉन्टॅक्ट केल्लो ताणें, उलोवपाक आयिल्ले घरा कडेन आनी आपल्याक सेक्रेटरिएटाक जॉब दिता म्हणून पयशांची मागणी केल्ली. सो 40 लाखाची मागणी केल्ली. सो आमकां मातसो डावट आयलो, ताका लागून आमी तातूंत भितर पडले नात. आनी हातूंत भितर आनी एक बायल आसा तिचें नांव कविता म्हणून. हें त्या भुरग्यान म्हाका रोखडेंच सांगलें. आतां तुगेले मुद्द्याचेर येवया की हें चालूच आसा. आमी पयले दिसा साकून सांगिल्लें चालूच उरतलें, जितले घडटा तितले अजून पर्यंत व्हडले जे विसवण, व्हडले जे फीश बारीक काड्यो मेळ्ळे, आतां मातशे व्हडले बांगडे बिगडे जातले मेळटात. अजून पर्यंत जे मेन सूत्रधार आसा तातूंत भितर ते हाताक लागना. पण एक हातूंत हें पळयलां की जी आमची श्रुती ती धरल्या ती BJPची कार्यकर्ते BJPचे. हाजे पयलीं पराग रायकार धरलो, तोय BJPचो हे. पराग रायकार सद्याक एक केसच हे आयल्यात. आनीक एखादी येवपाक शकतात ना येवपाक शकतात तें खबर ना, कारण केसी काय अजून येवंक ना. पूण हे जर पळयलें आतां हे BJPचेच कार्यकर्ते हातूंत भितर इनवॉल्व आसात. हे पळयल्यार आतां सद्याक जे BJPचे आपूण कार्यकर्ते म्हणटात ते म्हणटा आतां आमकां स्वताक BJP कार्यकर्ते म्हणपाक लज दिसता, अशी परिस्थिती आमचेर आयल्या म्हणटा. कार्यकर्ते इनवॉल्व आसा म्हणजे आसा हे कार्यकर्त्यांनी कांय तांचे दुसरी कार्यकर्त्यांकूय टोपी घाल्ली आसा. हातूंत भितर जे जॉब स्कॅमार आसा ते थोडे BJPचे कार्यकर्ते आसात, तांकां जावं तांचे सोयरे आसात तांकां टोपी पडिल्ली आसा. अशें एक एग्जाम्पल खारेवनार आशिल्लें. ताजे कडेन म्हजें उलोवप जालें. हातूंत भितर एक एपिसोड ताज्या कडल्यान पयशे घेतल्यात आनी आतां तो सद्या ताका सांगता की आपूण दिता म्हणजे आज डेट फाल्यां डेट अशी डेट दीत आसा. आनी तो जो आसा तोय बी BJPचो कट्टर कार्यकर्तो. सो एक कार्यकर्त्यान दुसरी कार्यकर्त्याक कामाक लायता म्हणून जावं तागेर कोणाक तरी सोयऱ्याक पयशांची टोपी घाल्ली आसा. सो हे आज ह्या फाटभुंयेचेर विजय सरदेसायान एक व्हिडिओ रिलीज केला. तातूंत भितर म्हणटा तो की हे जर आतां पळयलें जाल्यार कोण म्हणटा तो BJP कडेन डायरेक्ट लिंक्स जे आसात हे आतां सिद्ध जाता. मागीर थोडे एखादी मंत्र्याचे गट आसतले, थोड्या मंत्र्याचे PA गट आसतले, थोडे स्लिपींग पार्टनर आसतले म्हणटा तो. सो आनीक हे हाजे पळयल्यार तो म्हणटा की ही आसल्यार BJPक आतां सद्याक सत्तेर रावपाचो मोरल रायट उरूंक ना अशें तो म्हणटा. सो विजय सरदेसाय आनी वेंजी वेगस हांणी दोगांयनीक मागणी केल्ली आसा की गव्हर्नरान हातूंत भितर स्टेप इन जावचें. विजय सरदेसायान गव्हर्नराक सांगलां की तूं मातशें हातूंत भितर लक्ष घाल. त्याच बरोबर फाल्यां आपाचें डेलिगेशनान गव्हर्नरान अपॉयंटमेंट घेतला. वेंजीन सांगलां की आपण ताजें अपॉयंटमेंट घेतिल्लें आसा आनी आमी ताका वचून मागणी करतले की हे सरकाराचे कडेन कांय जावपाना. आतां मातशें बाबा हे हाजेर तूं लक्ष घाल आनी जे लोकांक अशें करून जॉब दिवन कांय लोक जे डिजर्वींग आसात तांचे फ्युचराचेर खेळ जाता. सो हो खेळ खंय तरी थांबोवचो. सो एकंदर जर पळयलें जाल्यार आतां अशें दिसपाक लागलां की सरकार
ज्या गांभीर्यान ह्या प्रकरणा कडेन पळोवपाक जाय आशिल्लें तें अजुनूय पळयलें अशें दिसना. कारण केसी जातात, कोणाक एरेस्ट जाले, हे जाले, आनी म्हत्वाचें म्हणजे सगळे आतां बसून जे अटक जाले तातले एक 2-3 जाण 4-5 जाण हे दादले सोडलेले, बाकी चडशे सगळे बायलो आसात. सो हय ते आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर जाल्यात बायलो. दुसरी म्हणजे तुवें म्हणलें की केसी जातात, मालमत्ता जे पयशे गेल्यात ताजी रिकवरी कशी जातली हो सगळ्यात मोठो प्रश्न. केसी जातात तांकां ते हांगच्यान जावं दुसऱ्या हातूंत भितर खंय फसतात ती भितर उरतात, पूण तांची रिकवरी जातली कशी पयशे. आतां हातूंतलो सगळ्याका व्हडलो प्रश्न आसा, हांणी पयशे कलेक्ट केले इतले प्रिमा फसी म्हणजे बिकॉज कंप्लेन आयिल्ली आसा ताका लागून इस्टाब्लीश जाल्ली आसा. आतां ते पयशे गेले खंय? बरोबर. कारण 2 दिसां पयलीं आमी जी चर्चा करताली तेन्ना एक आदवोगादाचे आर्ग्युमेंटाक ताणें सांगिल्लें की आपूण सांगता हे पयशे कोणा कडेन पावल्यात, तुमी ताका हाडून तुमी चवकशी करपाक शकतात अशें ताणें पुलिसांक डायरेक्ट कोर्टाक क्वेशन केल्लो. सो प्रश्न येता तो पयशांची रिकवरी जातली कशी. हय पयशांची रिकवरी जावपाक शकता. म्हाका जाल्यार दिसना की पयशांची रिकवरी जातली म्हणून. आतां सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा, आतांच एक ब्रेकिंग न्यूज आयली आसा की आमी तांची मालमत्ता जप्त करतले. आतां तूं एग्जाम्पल घे की आमचो परबान पयशे काडले आनी थर्ड पार्टीक दिले. आतां कोणाले मालमत्ता रिकवर करतलो आनी तांची नांवार मालमत्ता आसपाक जाय मेन म्हणजे. ते एक एजंट टायप तांची मालमत्ता कितली आसपाक जाय आनी इतली रिकवरी. आतां ती रिकवरी आतां खंय पाविल्ली आसा आंकडो की एकट्या कडल्यान तो कोर्टात येता. हय श्रुती आनी 1 कोटी 21 लाखाचो आसा, 4 कोटीचो सुमार. म्हणजे इतली मालमत्ता तांचे कडेन आसा. ती आमची हे आसा ती सावंत आसा तिजे अशेंच एक 40 कोटीच्या आसपास म्हणजे 10-15 कोटीच्या आसपास इतली रिकवरी तांचे कडेन आसपाक जाय पयलीं पयशे हे पयलीं. आनी मागीर तूं सांग तशें तांणी जे पयशे कलेक्ट केले ते गेले खंय हो दुसरो प्रश्न. की हो प्रश्न हो तर काय तांचे कडेन ना तर तांची बँक अकावंट खातीर जर चॅक केली जाल्यार तांकां तो मेळटा आशिल्लो स्टेटमेंट. सो ते सारकें तपास जावपाक जाय. आनी दुसरो प्रश्न येता तो गोवा पुलीस ह्या हाजो जॉब स्कॅमाचो तांचेर एडिशनल भार पडिल्लो आसा. ते जातले काय तांचेर हँडल एक प्रश्न पडटा. एडिशनल भार पडला ताचेर एक एसआयटी विजयान म्हणटा तशें एसआयटी स्थापन करून हे करपाक किंवा सीबीआय एसआयटी लँड स्कॅम एसआयटी पयली लँड स्कॅम चालू आसा. आतां वणट्यांतले एक लँड स्कॅम 22 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एकट्यान आपली सगळी गांवची जमीनच आपली नांवार केल्ली आसा इन्व्हेंटरी करून. सो हे एक वेगळें. ताचे परस सीबीआय केल्ली बरी. त्या खातीर गोवा पुलिसाक नॉर्मल सद्याक जे क्रायम जावं लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तेच हँडल जायना. आनी तातूंत भितर तांचेर हो जॉब स्कॅमाचो म्हणजे कंटिन्युअस आज हांगा फाल्यां त्या पुलीस स्टेशनाक कोण जायत आसा. सो हाजे खातीर हाका एक डेडिकेटेड टीम करून हांवें पयलीं सांगिल्लें की डेडिकेटेड टीम करून हाजो इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. पण आतां सद्याक डेडिकेटेड टीम आसा पळय ती तांकां ट्रान्सफर ना. तांकां जो पर्यंत तपास काबार जायना तो पर्यंत थंयच लँड स्कॅमा जालें तशें एसआयटी केली तातूंतले ऑफिसर पण ते ट्रान्सफर जावपाक लागले ते कोताय. एक टीम ती जॉब स्कॅमाचेच इन्वेस्टिगेशन करपाची. सो आतां सद्याक नाही म्हणल्यार एक 2-3 जे स्टेटीचे इलेक्शन्स आसा बाकीच्या, सो ताजो परिणाम थंय ताजो परिणाम जर तो मुद्दो थंय जर उपस्थित केल्लो नॅशनल लेवलाक जाल्यार ताजो परिणाम जावपाक शकतालो. अजून पर्यंत आमची ओपोजिशन पार्टी केन्ना. आज एक ट्वीट आयलें जेन्ना श्रुती हाजी ब्रेकिंग जाली तेन्ना एक युरिया लेमॉन ट्वीट केलें. पूण तो जाय तसो करपाक जाय पळय तो जालो ना. झारखंडाक म्हाका दिसता रोखडेंच हें जावपा वोटींग जावपा जालें. महाराष्ट्राक उरला लागीं आसा थंय तो करपाक जाय आशिल्लो आनी थंय तो करपाक पावलो ना. काँग्रेस तो हाताक घेवपाक पावलो ना मुद्दो. हे काँग्रेसीचें फेलियर. तेच म्हणटा हांव. हे सगळे जर पळयले आमच्या ओपोजिशनान अशी जेन्ना भानगड तेन्ना ओपोजिशन सदांच सामकें आघाडीचेर आसून हें करपाक जाय. गोवा फॉरवर्डाक येता आमचे आम आदमी पक्ष पार्टी येता ते गव्हर्नराक मेळटात. विजयान गव्हर्मेंटाक अपील केला. काँग्रेस जो मेन ओपोजिशन पार्टी आहा तो हाजेर अजून जाय तसो आवाज कित्याक काडनाका म्हणून. ना म्हणजे तांकां मेनली तांकां करपाक नाका आसतलो जावं ते सिलेक्टीव एक पॉयंटाचेर जावं एक पर्सनलाचेर टार्गेट करून ते करतात. सो हें जावपाक नासतना ताणें आंदोलन हाजेर उबी करपाक. कारण सिलेक्टिवली एक आमी म्हणटाले आमचो पाटकार आवाज करना एक सिलेक्टीव मनशाचेर येता की पाटकारान रोखडोच आवाज काडलो. सो ओवरऑल हे स्कॅम घेवन जर ताणें एक आंदोलन उबी केल्लें जाल्यार तांकां बेनिफीट पडटा. ताजे ते बेनिफीट एक घेवपाक शकल ना ताजो ओपोजिशन पार्टी. आनी एक आज रेंजीन एक सामको म्हत्वाचो असो मुद्दो काडला तो म्हणजे
हाजे पयलीं जेन्ना हे स्कॅम जाता म्हळ्यार बाद जातकीर आमचे वेंझी किंवा हाणें पाटकार विजयान जेन्ना आरोप केले तेन्ना तांचो BJPचो स्पोक्स पर्सन गिरिराज ताणें येवन सामको अशे तरेन हें केलें आनी यतीश नायक हाणें अशें केलें की पुरावे आसले बगर उलयनाकात आनी कितें हें करनाकात तोंडाक येते उलयनाकात अशें ते म्हणटाले आनी आतां तातूंत BJPचे आतां पदाधिकारी इनवॉल्वमेंट दिसपाक लागला आनी आज आमच्या नरेंद्र सावयकराची भाशा आसा की तुमी आमकां सांगात आमी 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 ते हे फुडें वतात कोणाकच स्पॅर करचे ना काल परत सुभाष तूं म्हणटा तसो परबाचे जे ती भानगडी चालू आशिल्ल्यो ते एक 6-7 म्हयने पयलीं चालू आशिल्ल्यो तेन्ना पसून कोणूच कांय उलयनाशिल्लो नाशिल्लो आतां सामकें एरेस्ट जातकीर सुभाष शिरोडकार स्टेटमेंट करता की आमी सोंसून घेवचे ना म्हणून सो हे जर पळयल्यार हातूंतल्यान एक दिसना की BJPची जी इमेज गोंयांत आसा ती सामकी रसातळाक पावल्या अशें दिसना बॅकफुटार BJP डेफिनेटली गेल्ली आसा आनी मेहंदीन आज कितें सांगलां की आतां तांचे स्पोक्स पर्सनान येवन तांची आमकां सांगनाकात लोकांक सांगनाकात कार्यकर्त्यांक तुमचे सांगात जे कार्यकर्त्याचे पयशे बुडिल्ले आसात आनी ते कोणे बुडयल्यात जर तुमचे कांय कार्यकर्त्यांनी बुडयल्यात तांकां तुमी ओपन येवन सांगा कितें चल्लां बाबा आनी हे जॉब स्कॅम म्हणल्यार कितें हे मातशें तुमी जे परते परते आमचेर चडटात चडाई करताले जावं आमकां एटॅक करताले आतां तुमचें हें आसा की तुमी स्पोक्स पर्सन तुमी सांगात म्हणून सो हे जर पळयलें जाल्यार एक अशें दिसता की आतां आमी आतां म्हणपाचें कांय ना म्हणटा पूण सरकार जे BJPचे आतां हे आमी म्हणनात BJPचे कार्यकर्ते म्हणटात की सवंग विकपाक लागला म्हणून सो अशें जेन्ना घडणूक जाता तेन्ना एक सरकाराची जबाबदारी आसता की सरकाराची जेन्ना बदनामी जाता तेन्ना सगळे राज्याची बदनामी जाता आनीक ते टोटल आमच्या बाकीच्या तुका म्हारग पडपाक शकता सो अशे वेळार सरकारान हांगा असली गजाल जाता तेन्ना एक्टीव रोल प्ले करून ते स्टॅबिलायज करपाक जाय आसता सो आमचो आतां भाजपाचे सद्या गोंयांत सरकार आसा ताचे मुखार हें एक आव्हान आसा की हे जे स्कॅम जाला ताच्या मुळा पर्यंत कशें वचप आनी ते जे कोण जे आतां विक्टीम आसात तांकां न्याय कसो दिवप हें पळोवपाक जाय दुसरें म्हणजे ते आतां मेन परत BJPची इमेज जी ढासळ्ळ्या ती आतां परत रिबिल्ड करपाचें एक मोठी जबाबदारी सद्याक BJPचेर हातूंत पडिल्ली आसा सगळ्याकाय म्हत्वाचें म्हणजे ते BJPचे हे कार्यकर्ते असले स्कॅमांनी भितर इनवॉल्व कशे जाले हे आतां हाणें वेंझीन सांगलें तशें सगळ्याक पटोवन दिवपाची जबाबदारी आतां गव्हर्मेंटाचेर आयल्या म्हणजे BJPचेर आयल्या गव्हर्मेंटाचे परस BJPचेर आयल्या सो BJP आतां ते कशें करतले कशें ही डॅमेज कंट्रोल तांची मशिनरी कशी वावर करतली हे आतां पळोवचें पडटलें तरी आसतना एक आमी आज सुरवातेक केलें तेन्ना हितून नॅटफ्लिक्साची जी वेब सिरीज आसा ती म्हज्या कोतान म्हाका दिसता चालूच उरतली आनी हातूंत आनीक फुडें कितें येतलें हाजी उत्कंठा म्हाका दिसता सगळे गोंयचे लोकांक लागिल्ली आसा आनीक तातूंतल्यान आतां जी BJPची इमेज काबार जावपाक कमी जावपाक लागल्या ती आनीक कितली पसून कमी जातली आनी ना किंवा हाणें गव्हर्मेंटान डॅमेज कंट्रोल घेवन आनी स्टेप्स घेवन ती कितली लेवलाचेर ती परत प्रस्थापीत करप शक्य जातलें हे सगळे पळोवपाक म्हाका दिसता सगळे गोंयकार उत्सूक आसतले आनीक आमचे जे पळोवपी आसात तांचे मुखार ह्यो खबरी घेवन येवपाक आमी तितलेच सामके एका पांयार तयार आसतले इतलेंच म्हणटात आनीक ही आमी चर्चा थांबयतात सगळ्याक देव बरें करूं पळयता गोमंतक TV